दानियेलाच्या पुस्तकांतले वाचप. नेबुकाडनेझरान तांकां म्हळें, शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो, तुमी म्हज्या देवांची सेवा करिनात आनी हांवें उबारलेले भांगाराचे मुर्तीचे आराधन करिनात हें खरें? आतां तुतुरेसो, पिर्लोकेसो, किन्नारेसो, सारंगीसो, विण्यासो, सनायेसो आनी इतर सगळ्या वाजंत्राचो आवाज आयकतल्यात तेन्ना धरणीर सरपटून हांवें उबारलेले मुर्तीचे आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आगठ्यांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतले निवारूंक जायत? शाद्राक, मेशक आनी आबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली, नेबुकाडनेझरा, हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरजच ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आगठ्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूं. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हें तो जाणाजा, आमी तुज्या देवांची सेवा करचे ना आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचे आराधन करचे ना. हीं उतरां आयकून नेबुकाडनेझराक, शाद्राक, मेशक आनी आबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो की ताचो चेहरो बदल्लो. तें आगठें सदां तापयतले त्या प्रास 7 फावटी चड तापोवंक ताणें लायलें. आनी शाद्राक, मेशक आनी आबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आगठ्यांत उडोवंक ताणें आपल्या सैन्यांतल्या थोड्या घट मानायांक आज्ञा दिली. ते गायन करतले तें आयकून आनी ते जिवंत आसात तें पळोवन नेबुकाडनेझर राय थटक जालो आनी तो वेगी उठलो. ताणें आपल्या मंत्रींक म्हणलें, आमी त्या मनशांक बांदून उज्यांत उडयलें न्हय? तांणी रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हळें, पूण म्हाका 4 जण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी 4थो देवाच्या पुता परी दिसता. नेबुकाडनेझरान म्हळें, शाद्राक, मेशक आनी आबेदनेगो हांचो देव सदैव. ताणें आपल्या दुताक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारले, कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपल्यो कुडी लासोंक दिल्यो. देवाचे उतार हे. सांजुआम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपणाक सतमंतेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातल्यात. तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. तांणी ताका जाप दिली, आमी अब्राहमाचे संततेचे. कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना, तर आमकां सुटका मेळटली म्हूण तूं कशें म्हणटाय? ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. तुमी अब्राहमाची संतत म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगानात. देखून तुमी म्हाका जेविशीं मारूंक सोदतात. जे हांवें म्हज्या बापाचे सदरे मुखार देखलां तेंच हांव उलयतां आनी जे तुमी तुमच्या बापातावन आयकलां ते तुमी करतात. तांणी ताका जाप दिली, आमचो बाप अब्राहम. जेजून तांकां सांगलें, तुमी अब्राहमाची भुरगीं वय जाल्यार अब्राहमान केल्ले बरे तुमी करतात आसल्यात. पूण देवातान आयकले सत हांवें तुमकां सांगलां देखून म्हाका तुमी जेविशीं मारूंक सोदतात. अब्राहमान अशें करूंक ना. पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात.
तांणी देखून जेजूक झाप दिली. आमी व्याभिचाराक जाल्ले न्हय, आमकां आसा एकलोच बाप तो देव. जेजून तांकां सांगलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात, कित्याक हांव देवातावनूच भायर सरलां आनी आयलां. म्हजेच ताकीनच हांव येवंक ना, बागार ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतार हें.